विसा उपरांत तुमकां येवकार। प्रेस्तारा बोरये पंचायतीचे पंच तुकाराम बोरकर हांच्यांनी आपल्या 400 कार्यकर्त्यां सयत भाजपान प्रवेश घेतलो। येवपी शिरोडेच्या पोटवेंचणुकेत पुराय तेंको सुभाष शिरोडकराक दिवपाचो निर्णय पंच बोरकर हांणी घेतला। आर्डेक्सको खातीर बोरयेच्यान महेंद्र गांवकर। आज आमी हांगसर जमले बीजेपीक समर्थन करपाक। आमचे फ्रेंड आनी सगळे आमचे गांवचे लोक शिरोडेचे तशेंच पंचवाडेचे आनी खूब जाण येयले आसा। आमी राती विनय भाई आनी आमची सगळे बसलेले तेन्ना एक मतान डिसिजन जालें की आमी आतां संपूर्ण बीजेपी सपोर्ट करपाचो आनी सुभाष भाऊ निवडून हाडपाचो निर्धार केला। आमचे सगळे कार्यकर्ते जावं फ्रेंड सर्कल सगळे। कितले कार्यकर्ते तुमी वयता बीजेपी? जवळ जवळ एक 300-400 सुमार 400 सुमार आसतले आनी आसा पूण अर्जंट जालें न्हू तें। थोडे आमचे फ्रेंड पयलींच्यान आसात। बीजेपीन प्रवेश करता काय तुमी बीजेपीक सपोर्ट करता? दोनी अशें धरपाचें पूण सद्या आमी बीजेपी सपोर्ट करता। ऑलरेडी आसाच हांव बीजेपी सपोर्ट करता आमी सद्या। हे सगळे कार्यकर्ते बोरये मर्यादीत काय ना शिरोडेचे आसा सगळे आमचे फ्रेंडच आसा। शिरोडेचे आसा आमचे बोरयेचे आसा पंचवाडी आसा आनी बेतोडेचे आसा। बेतोडे थोडे आसा कित्याक शॉर्ट टायम जालो आनी तांकां आमी कॉन्टेक्ट करपाक शकले ना। थोडे लोक भुरगे आमचे आशिल्ले ते कामाक गेल्ले आसा। कितें दिसता आमी खूब काम करचें पडटलें कित्याक जो आमचो MGचो उमेदवार आसा तो सतत 3.5 म्हयने तेजे प्रचार कार्य चालू आसा। तेंचो संपर्क चड जाल्लो आसा। आमी तशेंच करचें पडटलें थोडे दीस आसा। सो आमी आयकलेले तुमी उमेदवारी भरपाचे आशिल्ले पयलीं बरलेली पूण आमकां मेळना न्हू शेवटी। अचानक म्हणल्यार आमचो जे आमचे मित्र आसा आनी खास करून दळवी बाब आनी विनय तेंडुलकरा लागून चड आमी परत आशिल्ले तशें इनबॅक केले। बोरी पंचायतचे पंच मेंबर आनी हांगसरले उद्योजक पयलीं तशें ते आमच्याच बरोबर आशिल्ले पण कालांतरान हांगसरल्या लिडरशिपीक लागून पयलींचे थोडेशे पयस केले आमचे मदीं। आनी मागीर हांव आनी आमचो दळवी विश्वनाथ दळवी हे दोगांनी प्रयत्न करून आमी आमचे मित्र तुकाराम बाबाक खूब समजावपाचो प्रयत्न केलो आनी तेका खरें म्हणजे राजकीय हितून तेका फ्युचर आसा आनी एक युवा तरणाटो आसा आनी काम करपाची तळमळ आसा आनी बारीक समाज जो आसा तो तेजे फाटल्यान आसा की आशिल्ली ती सगळी पंचायत एकूच पंच सोडल्या 10 पंच आज एक संघपणे सुभाष शिरोडकराच्या फाटल्यान उबे आसा आनी ही सगळी ताकद पळयत जाल्यार म्हाका दिसता शिरोड्यान सुभाष शिरोडकराक विजया पासून कोणीच थांबोवपाक शकचो ना। आजूच करता अशी न्ही सदांच मोगो पक्षाच्या मनात तेजें तन इकडे आशिल्लें भारतीय जनता पक्षा कडेन आनी मन आशिल्लें काँग्रेसी कडेन। फाटले 27 तारखेक सुद्दां म्हाका खबर आसा की एस सुदीन ढवळेकरान आयच्या सार्वजनीक बांदकाम मंत्र्याक सांगलेलें की फाल्यां आमी भारतीय जनता पक्षाचो सरकाराचो पाठिंबो काडून घेया तिगूय आमदार। इमिजिएट 27 तारखेक रातचो दीपक पाऊसकर आनी बाबू आजगांवकरान म्हाका फोन केलो आनी म्हटलें की आमकां भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपा जाय, सरकार आमकां उडोवपाचें ना। म्हणून मागीर ही सगळी प्रक्रिया केली। तेंच्यांनी बाबू गट स्थापन केलो वेगळो आजगांवकर गट आनीक रातची सादारण फातोडेचेर 3 वरांचेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी हो गट भारतीय जनता पक्षान मर्ज केलो आनी 12चे आमी 14 आमदार जाले आनी येणाऱ्या हेतूर आतां 4 बाय इलेक्शन आसा आनी 4 बाय इलेक्शनान 4य कडेन आमचो विजय जातलो। आतांच म्हाका स्पश्ट संकेत येतात की वेगवेगळ्या भागांतले आमी मिटींग करतात किंवा नवीन नवीन कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षा भितर जॉईन जातात। ह्या हितूंतल्यान 4 आनी 14 आमी 18चेर पावतले आनी 18 जाले आमदार म्हणजे एक स्थिर सरकार येणाऱ्या 3 वर्सांक आनी प्रमोद सावंताचे डॉक्टराचें स्थिर सरकार गोंया भितर मेळटलें। गोंयचो भागाचो विकास जातलो, हांगसरल्या भुरग्यांक युवकांक नोकरी मेळटल्यो, हांगसर वेगवेगळे उद्योग धंदे हांगसर येतले गोंया भितर आनी आमचो प्रयत्न आसतलो, हे सरकाराचो प्रयत्न आसतलो की हांगसरली बेकारी इल्ली कमी करप।